ब्रेस्तार 12 फेब्रुवारी 2024. मुखेल बोल. ह्या तुझ्या उलोवपाक लागून वच तुझे दुवे वेलो देवचार भायर सरलो. नियाळाक आदार. आयचे शुभ वर्तमान एके आवयचो हुस्को आपल्या भुरग्या आनी भावार्थ देवाताय दाखयता. जेन्ना आपल्या भुरग्यांक वायट वो पिडा जाता तेन्ना तांकां साल्वार करूंक आवय बापूय आपल्या लागीं घडटा तितलेय उपाय घेतात. असल्या वेळार त्या आवय बापायचो धर्म वो जात पळय नासतना काकलुतसार देव फकत आवय बापायची कालतिकाय आनी भावार्थान केल्ले मागणे पळोवन तांच्या भुरग्यांक पिकोवणी दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत अशेंच मेळटा. सोलोमोन आपल्या परदेशी बायलांचे आयकून तांच्या देवांची पुजा करता, तांकां वेदी बांदता. हें ताचें कर्तूब देवाक रागाबरीत करता. देव सोलोमोनाची राजवटकी काडटा, पूण ताच्या बापाय दाविदाच्या विस्वाशीपणाक लागून देव न्हयच सोलोमोनाची पूण ताच्या पुताची काकलूत करून तांकां थोडी तरी राजवटकी दवरता. शुभ वर्तमानांतली ओस्तोरीन आपल्या भावार्थाक लागून आपले दुवेक पिकोवणी घेतली. तशेंच पयल्या वाचपांत दाविदाच्या विस्वाशीपणाक देवान सोलोमोनाची काकलूत केली. आयज आमच्या जिवितांत आमी आमच्या भुरग्यांक कितें सांबाळून दवरलां? फकत संवसारी गिरेस्तकाय जी केन्नाय सोंपोंक शकता, वो सर्गींची गिरेस्तकाय? म्हजो थाराव. एकल्याच सर्वेस्परा देवाक विस्वाशी रावन पेल्या सोवें मोग अणभवून सर्गींची गिरेस्तकाय पुंजावंक वावुरतले.